नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। अनुदान घेतल्या कोंकणी मराठी शाळांक इंग्लिश विषय सक्ती। इंग्लिश अल्पसंख्याक शाळांकूय कोंकणी वा मराठी विषय सक्ती करून अनुदान सरकारान पास केले माध्यम धोरण। बिकिनी पबांचेर सुदिनाच्या विधानाचो मिडियान केला अर्थाचो अनर्थ। मुख्यमंत्री म्हणटा मिडिया रिपोर्ट भलतेच। श्रीपादान काढले कानार केस। बीजेपीक सुदिनाचे मान्य ना। आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेचेर लाचखोरीचो आरोप करपी मिनेर भालचंद्र नायकाची एसआयटी घेता जबानी। राती उसरा मेरेन जबानी चालू। पुलीस म्हणटात राणे आडकुपाची शक्यताय। कवळेच्या शांतादुर्गेचे 6 किलो भांगर ते भायर रुपयाच्या वस्तींचो पत्तो ना। प्रकरण पावले हायकोर्टात। देवस्थानाच्या नवी समितीचो आरोप। मामलेदारांनी पुलीस कांयच करिना म्हूण आरोप। चार मंत्री आमदार ब्राझीलाक गेले ते सरकारी खर्चान। दोगा मंत्र्यांचो प्लान रद्द। एसएजीन काडल्यो तिकेटी। एसएजी म्हणटा गेल्ल्या कडच्यान खर्च करतले वसूल। आणि अर्जेंटिना आणि बेल्जियमान जोडली वर्ल्ड कपाच्या क्वार्टर फायनलीत सुवात। स्वित्झर्लंड आणि यूएसए दिली निमण्या खिणामेरेन फायट। खबर विस्तारान। सरकारी अनुदान मेळटले जाल्यार कोंकणी वा मराठी शाळांक एक इंग्लिश विषय सक्तीचो आणि अल्पसंख्याकांच्या इंग्लिश शाळांनी एक मराठी वा कोंकणी विषय सरकारान सक्तीचो केला। सुधारित शिक्षण माध्यम धोरणाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडियाकडे उलयलो। अल्पसंख्याकांच्या स्कुलांक शिक्षण माध्यम थारावपाचे स्वातंत्र्य सरकारान दिला। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत बारीक सारीक बदल करून सरकारान नवे धोरण जाहीर केले। इंग्लिश माध्यमाच्या अल्पसंख्याक स्कुलांक सरकारी अनुदान मेळटलेच। Modified medium of instruction policy has been already adopted by the cabinet. It is same decision. There is no change in that earlier policy, except that because of Supreme Court decision, it has been now split into two areas. One is grant, the other is recognition. Separate केले, पण दोन्ही मिक्स एकत्र केले। सुप्रीम कोर्टान जो डिसिजन दिला त्याच्यामुळे आमकां ते फक्त सेपरेट दाखोवचे पडले। पहिले पासून चौथे पर्यंत कोंकणी मराठीन शिकयता ताका ग्रांट मेळटली, सब्जेक्ट टू कंडिशन दॅट वन ऑफ द सब्जेक्ट ही हॅज टू टीच इन इंग्लिश टू मायनॉरिटी स्कूल्स। तांकां चॉयस आसा मिडियम सिलेक्ट करपाक, प्रोवायडेड इफ द सब्जेक्ट इफ द मिडियम इज इंग्लिश दे हॅव टू यूज बायलिंगुअल बुक्स। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ मायनॉरिटीज, linguistic minority as well as, and provided they have one subject compulsorily in Konkani Marathi. बिकिनी आणि पबांचेर सुदीन ढवळीकाराच्या विधानाचो मिडियान अर्थाचो अनर्थ केला अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा। सुदिनान आपल्याक जे सांगले आनी मिडियान ज्यो खबरो पातळयल्यात त्यो एक न्हय असो दावो पर्रीकारान मिडियाकडे केलो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकानूय सुदिनाच्या विधानाचेर विचारल्यार ताणें कानार केस काडले। बीजेपीक मात सुदिनाचें उलोवप मान्य ना। इतले मजगतीं सुदिनान आपले विधान फाटीं घेतलां म्हणून नॅशनल न्यूज चॅनलांचो रिपोर्ट आयला। बिकिनी आनी पब संस्कृती गोंयची न्ही म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान विधान केले उपरांत सगळ्याक खवदळ पडलो। गोंयचे सयत राष्ट्रीय मिडियाने हो मुद्दो फाटले 2 दीस जाले लावन धरला। म्हाका जे कितें सांगला पळय ते ताणें आपलें ओपिनियन सांगला। Every person has a right of his opinion. Government is a different issue. This is government opinion. We see no reason in changing anything because everything is running very smoothly in Goa. Late drinking sometime, drinking and in the public. ताजेर थोडी restriction are definitely for law and order problem येतली. You cannot, for example, drink on the beach. Irrespective of what Sudin said, I had already instructed excise department to form squads. रेडी चालू ऑलरेडी आमच्यो जाल्या। ओपन ड्रिंकिंग जे रस्त्यार बसून करतात पळय, की दर्याच्या कडेक बसून मागीर बाटल्यो थंयच उडयता पळय, ताजेर बंदी घालूं नाका अशें तुमचें म्हणणें आहा। बिकिनीज आर देयर फॉर पर्पज ऑफ स्विमींग, सो wherever swimming takes place there will be bikinis, but if you wear them in a temple obviously there will be, so it is also place and where you wear it, depending on that I don't think there is any problem in Goa at this moment. हाचेर आमी केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपादाक विचारले। ताणे सरळ कानार केस काढले।
हांवें ताचो स्टेटमेंट पळोवना या परंतु हांव तो चॅक करता कितें आहा तो नंतर सांगता. पर्यटन मंत्री परुळेकार म्हणटा बिकिनी आनी पबांचेर सुदीन उलयला ते ताचें वैयक्तीक मत. पर्यटकांचेर बिकिनी घालपाक बंदी करूं नज, मात देवळांनी वा धर्मीक सुवातांनी तसले कपडे चलचे ना हेय परुळेकार उलयलो. बीजेपीक सुदिनाचें मत मान्य ना. ढवळीकर हांच्यांनी जो स्टेटमेंट केला हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता तांचो वैयक्तीक स्टेटमेंट आसा. तो ट्युरिस्ट समज जर ती बिकिनी घालून एखाद्या देवळान वता किंवा एखाद्या चर्चीन वयता किंवा एखाद्या पब्लीक प्लेस म्हणजे बाजारा सारके हातूंत जर भोंवता जाल्यार ताका पुलीस डिपार्टमेंट आहा जे पुलीस डिपार्टमेंट योग्य कारवाई करतली. हे म्हाका दिसता असल्या जाग्यार वचप हें खंयसरूच एलावड ना आनी गोंयानूय नासचें ना. पूण तो आपल्या हॉटेलार जर बिकिनी घालून न्हांवपाक लागलो किंवा त्या बिचार घालपाक लागलो जाल्यार म्हाका दिसता कोणाचेच ऑब्जेक्शन आसूंक शकना. आय डोंट एक्सेप्ट वॉट सुदीन सेड. कित्याक आख्या संवसाराक खंयच संवसारान इन्क्लुडींग अरब कंट्रीज स्विमींग सुटाचेर बॅन ना. इंडियेक देखून ना. म्हाका हांव नको आमचो इश्ट धावलीकर बाब केसो स्विमींग सूट फक्त गोंयांतूच बॅन करूंक सोदता. आय डोंट अंडरस्टँड. नो वेर इन द वर्ल्ड स्विमींग suits are banned. About this mini short this pubs and short dresses of ladies, we are nobody to tell ladies what to dress and what not to dress. There are enough laws in the country. If somebody acts against the society, if you want all that, you start educating the children at home and see if they accept first instead of telling the public whether they are ready, agree to what you the elders say. मात कवळेची पंचायत म्हणटा सुदीन सारको. ही आमची संस्कृती न्ही. जो सुदीन तळेकरान घेतला त्याक आमी कवळे पंचायत समर्थन करता. इतले मजगती सुदीन ढवळीकारान आपले विधान फाटी घेतला म्हूण राष्ट्रीय न्यूज चॅनलांनी खबर हाडल्या. सुदीन प्रुडंटाक उलोवंक मेळ्ळो ना. चॅनलांचे खबरे प्रमाण सुदीन म्हणटा म्हाका बायलांच्यो भावना दुखोवपाच्यो नाशिल्ल्यो. म्हाका फक्त तांच्या सुरक्षे विशीं हुस्को आसा. मिडियान म्हजे विधानाचो चुकीचो अर्थ काडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेचेर गंभीर आरोप करपी मिनेर भालचंद्र नायकाची एसआयटीन बुधवारा जबानी घेतली. बुधवारा राती उसरा मेरेन जबानी घेवपाचें काम चालू आसलें. बिरेस्ताराय जबानी घेवपाचें काम फुडें चलतलें. पर्यावरण दाखलो दिवपा खातीर प्रतापसिंह राणेन 10 कोटी मागिल्ले असो आरोप भालचंद्र नायकान केला. ह्या प्रकरणात राणे आड एफआयआर नोंद जावं येता. घेऊया एक विराम.